but it is a loan at a rate of सामकें म्हणजे 2% rate of interest and with having the subsidy component of it. हाजो एक्शन प्लॅन जो आसा गोंया खातीर, हाजो एक्शन प्लॅन गोंया खातीर तयार जाल्लो आनी वीच इज अ एक्शन प्लॅन म्हणजे गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कॉपरेटीव सोसायटी आनी गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कॉपरेटीव मुवमेंट म्हणजे कितें आमी गोंयांत करूं शकता हें सगळें कन्सिडर करून तांच्यांनी जवळपास 650 crores ऑफ रुपीज दे आर रेडी टू स्पेंड इन गोवा. सहकार तत्वाचेर बिझनेस सुरू करपाची तयारी आशिल्ल्यांक सल्लागारा वरवीं मार्गदर्शन दिवपाची तजवीज खंय आसा? तर एखादी सोसायटी ही मॅन्युफॅक्चरिंगाक वचूं शकता. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की तूं कॉपरेटीव तत्वाचेर काजू कारखानो चलय, कॉपरेटीव तत्वाचेर मिल्क आमी डेरी कॉपरेटीव सारकी हांव सोसायटी म्हणना, तुमी प्रोसेसींग युनीट घाल. ओके, तूं कॉपरेटीव तत्वाचेर हॉस्पिटल्स चलय, तूं कॉपरेटीव तत्वाचेर कितेंय जरी चलयलें, दे आर रेडी टू फायनान्स यू. दे आर हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात जॉब क्रिएशन्स जे आसा पळय न्हू हें जावं शकता. हेतून जावपाचे चान्सीस आसात. कन्सल्टंट अपॉइंट करतले म्हणजे वी आर फायनलायझींग द एजन्सी. दॅट एजन्सी वील हेल्प फॉर दीस टायप ऑफ सोसायटीज. इवन दो दोज आर इंटरेस्टेड म्हणजे न्यू सोसायटी सुद्दां फॉर्म करून जर प्रोजेक्ट घालपाक जाय आसत जाल्यारूय तेंच्यांनी ते प्रोजेक्ट जे आसा घालूं येता. वेगळ्या पद्दतीचो सहकार तत्वाचेर बिझनस सुरू करप हो मुवमेंट गोंयांत सुरू जावपाक जाय. रेल्वे मंत्री शेनवाराक गोंयांत येता. ताचे मुखार कांय मागण्यो घालतले. मोपाचो विशय सुटपाची खंय आशा आसा. गोंयच्या डिफेन्स प्रकल्पांचो खंय श्रीपाद भाऊ पाठपुरवठो घेता. फाल्यां रेल्वे मिनिस्टर स्वता गोंयांत येता. वेगवेगळे डिमांड्स तांचे कडेन फाल्यां आसतले आनी म्हाका खात्री आसा म्हणजे मोपाचो विशय तो डेफिनेटली सुट्टलो आमचो. मिनिस्टर गडकरी हांच्याय कडेन उलयला आनी इट इज रिलेटेड टू द अगेन नॅशनल हायवे. रायट, डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरींग तुजें म्हणटालो पळय न्ही तें परत एकदां हांवें रिवायज करपाक सुरू केलां. हांवें मिटिंगूय केलां. आमी गालान फाटले फावटी सुरू मदीं तेंच्यांनीच त्या कंपनीन मातसो थोडोसो डिले केलो. ओके, बट ही लँड हँडओवरूय जाल्ली आसा तेंच्या कडेन, तर ती परत आतां आमचे कडेन फॉलोअप करपाक सुरू केलां आनी आमचे स्टेट मिनिस्टर फॉर द डिफेन्स श्रीपाद भाऊ हांच्या कडेन आमी फॉलोअप करता आनी तें करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.